पावलू आपल्या मिसां प्रवासा वेळार दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वेतालो आनी जेजूची बरी खबर परगडतालो. आनी तो एफेस शारांत पावलो आनी थंयसर ताका जेजूचे कांय शीस भेटले आनी तो तांकां विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला? आनी तेन्ना ते म्हणटात, हे नांवूच आमी आयकूंक ना. मागीर तो तांकां विचारता, तर तुमकां बावतिस्म कोणें दिलोलो? मागीर ते म्हणटात, आमी जुंव बाप्तिस्ताचो बावतिस्म घेतलेलो. मागीर पावलू तांकां परत्यान जेजूच्या नांवान बावतिस्म दिता, तांच्या माथ्यार हात दवरून मागणें करता आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवता आनी विविध भासांनी ते उलोवंक लागतात आनी जेजूचो संदेश, जेजूची बरी खबर परगटूंक लागतात. जेजू आपले मिसांव संपोवन सर्गार गेलो आनी तो संवसारांतूय आमचे बरोबर आसा. पूण आतां जेजूचे मिसांव कोण मुखार व्हरता? पवित्र आत्मो. देखून आमी मागूंक जाय. आतां येता त्या आयतारा आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त करतले हांव आनी त्या फेस्ताक तयार जावन आतांच आमी मागूंक जाय. जो जेजूच्या शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवलो तोच पवित्र आत्मो आमचेरय देंवून दी. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो आमचेर देंवता, आमचें सवें जियेता, आमचें जिवीत बदलता. म्हज्याच जिवितांत एक पाद्री म्हणून हांवें पळयलां, बेबदिकायेचे मनीस बेबदिकाय सोडटात, सिगार ओडतले मनीस सिगार सोडटात, ड्रग्स गुंवळे वखदां घेतलीं ते सोडतात, वांकडे वाटेर आसलीं सारके वाटेर येतात, काळकांत आसलीं उजवाडाचे वाटेर येतात. आनी हें सगळें कशें जाता? हें पवित्र आत्म्याक लागून जाता. जितलें तूं देवा लागीं पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागताय तितलें देव दितलो. जायते फावटी लोक आमकां विचारता, पूण देव सगळें जाणा न्ही आमकां कितें जाय तें, मागीर आमी कित्याक मागूंक जाय? वय, देव जाणा, पूण आमी ताच्या मुखार खालती जावंक जाय आनी आमी मागूंक जाय. तर आज आमी शिसांचेर देंवलेलो पवित्र आत्मो आमचेरय देंवून दी म्हणून खतखत्यान मागुया.